नमस्कार. हांव सुचित्रा येशणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमकां सर्वांक स्वागत. आजी आमी जागृत जगताचे 14 उपाख्यान म्हळ्यार 14th एपिसोडाक येवन पावल्यांचे. आज आमगेर संगात आसाची प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स एक्टिविस्ट अँड मेंटर डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभाग हांणी. डॉक्टर मामा तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. डॉक्टर मामा आमगेले तितले एपिसोड जाले तुमी एका पशी एक लायक रोचक जावन आसचे कौतुक वाडोत आसले काणी आमकां सांगून आयल्यांची निज जिवनान जालेली काणी. आज तुमी आमगे लागीं कसले विशय सांगू इच्छ पावताचे. एक काणी हांगान तूं मंगळुरान तूं उडपान तूं जालेले तागेले कांय चूक ना अशी. एक चल्लो जस्ट अबाउट मे बी 20 years old 20 ವರ್ಷ 22 ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷ तेन्ना हे ब्युरोक्रेसी हातांत मेळून कशी तो नाश जावन गेले कडेन मोर्चा तयार जाल्लो ताका कशें आमी उबार घेवन वयर कळ्ळें म्हूण सांगून गेलो. हे म्हाका आश्चर्य जाता ते बद्दल जाल्यार वैकी म्हूण सांगून गेलो जाल्यार हांवें तें प्रस्तूत करचें पळय. आतां नांव कशें केस स्टडीचें नांव कशें ताचें मनोहर फॉरेस्टर म्हूण दवरया कित्याक म्हळ्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तूं काम करता तागेलें नांव मनोहर. सो तागेलो आम्म एक दीस आमगेली आयली आमी न्हू सर कसलें पळय करून म्हगेलो पुत्ता वांचो का म्हूण म्हणली. ताका कसन जाला म्हणलें कितले प्राय ताका 22 वर्स कसन विशीं कसन जालें म्हणलें. सो ताका गुंड लागला ताका घरा कडेन हाडून घेवन घाल्या. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची हेल्प करनाची कोणूय हेल्प करनाची. मागीर डॉक्टर सांगता ती आनी ಸ್ವಲ್ಪ दिवस भितर तो मरत म्हूण सांगून आमकां कोणान म्हूण कळना. जाल्यार एम्बुलन्साचो माम म्हणालो तुमी जावका जाल्यार डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभागा लागीं कॉन्टेक्ट करा म्हूण म्हणालो. म्हणलें कसलें एम्बुलन्साचें म्हणलें. तेन्ना ती पुरो स्टोरी सांगलें. पळय सर आमगे कसन चूक अशें म्हूण पळया म्हूण सांगलो. स्टोरी कसन म्हळ्यार वो मनोहरालो न्हू फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तूं गार्ड जावन आशिल्लो. मडकेरीन तूं मडकेरी डिविजनान तूं एक कडेन थंय तो गार्ड करता आसतना ताका स्मगलर्सान गांजा स्मगलर्सान तांकां शूट केलें. शूट करून न्हू ते कुडले ताका आस्पत्रे व्हेल्यार ताका वांचोवचो जायनी तो मेलो. हे मे बी अबावट 1993-94 अशें पुरो. मेल कुडले ताका हें दिलें ताका कंपेन्सेशन घरकडच्यान दिल्लें हें तें दिलें. आनी तांकां तागेले एक रूल आसा ड्युटी आशिल्ली तेन्ना मेल्यार तांगेले घरकडच्यान एक काम दिवका म्हूण सांगलो. तांणी निमगेले तुगेले कोणूय आसा बाय तुमगेले पुतूचें तें म्हूण सांगलो. ती म्हणल्यार म्हगेले पूत आसा ताका 17 वर्सां म्हूण सांगलो. 18 वर्स कंप्लीट जालें कुडले ताका पेटय ताका आमी कसले पोस्ट दिता ती म्हूण सांगलो. काम दिताची काम जायते म्हूण सांगून तिणें एक 7-8 म्हयने जाले नंतर ताका 18 भरलें मागीर ताका पेटयलें. ताणें ताका फॉरेस्ट गार्ड म्हूण सांगून गार्ड की वॉचर की खंयची स्मॉलेस्ट पोस्ट ताका दिल्लें आनी 3 म्हयने ट्रेनींग दिलें. ट्रेनींग दिवन न्हू पळय इन्सिडेंटली ताका तेज तागेले अन्ना खंय जीव मारलो आसा पळय थंयची पोस्टींग जालें. तेज फॉरेस्टांतूच ताका पोस्टींग जालें. ताका गोतना जायते म्हूण सांगून तो थंय चमकलो कसन जालें. ताका ट्रेनींग दिलें कशें हें करता रात्री ड्युटी कशी करता म्हूण ताका एक तागेले बंदूक हें तें परत दिवन ताका हें दिलो. ताका घरय दिलें तें घर म्हळ्यार बरी एक कोडकीशी तें घर दिलें तूं थंय राबून करता बरी बारी डीप रान. हांव वचूंक गेलो थंय तें पळोवच्याक तें कशें अंडर सर्कमस्टन्सीस दे वर्क म्हणून. सो एक दिवस ताणें वॉच करता आसतना स्मगलर्सान हाका शूट केलो. शूट केलेले ते कसन म्हळ्यार एक सिंगल बुलेट न्ही ते पॅलेट्स म्हणटा ती ते एकदम शूट हें केलें हस्ते मारचे ते स्प्रेड जावन वता. स्प्रेड जावन एकडे वचून तेकडच्यान भायर येता त्या नमुन्याचे पावरफूल ते. तांणी ताका शूट केलें तांणी धांवलीशी.
कोणगे ऐकल्यान ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಇವನಿಗೆ ಏನು ಸಂಗ್ಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ म्हणून सो ती ಕೂಡಲೇ आणि वचून पळयल्या री ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ मोठं जावन पडला त्यांनी ಕೂಡಲೇ ताका सांगशिल्लें त्यावेळी ते ब्रिज जी आसा ताजे मागशी पडलो तेन्ना ते करून तांकां हें करून सीता तांणी कॅलिकटाला हॉस्पिटल आसा मडिकेरी देखून ते लागीं आसा वाट भितर सकून वाटले त्या वचून तांणी कॅलिकटान ते घालें त्यांनी पळयल्यार तांगेले मस्त पॅलेट्स आसा बांगांत तांणी सुपरफिशियल ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ काडलें आनी ते सांगलें आमगेलें जायना हें तुमी एक मणिपालाक व्हरका एक मंगळूराक तूं खंयच्या हॉस्पिटला व्हरगे कराची म्हणायची सो तांणी मंगळूरा येयलीची मंगळूरा येवन खंयची एक प्रायवेट हॉस्पिटलाक गेले ते नांव नाका बट प्रायवेट हॉस्पिटलाक गेले म्हळ्यार तांगेले कसले चूक ना तांगेले कसले ना तांचो गांवन ती फोन केलो तागे अम्माक पण तुगेल्या पुताक बुलेट इंजुरी जाला आमी ताका पळोवन घेवन आतां हॉस्पिटलायज केला तूं येवन ताका पळय म्हूण सांगलो बामूण मेला एक 2 वर्स जालां तितलेंशी तिका न्ही शॉक त्या शॉकार देखून येयली आतां पुताक अशी जालें म्हूण सांगून ती धांवन आयली धांवन येवन पळयल्यार आख्खा अनकॉन्शियस आसा आख्खी 1 की 2 ऑपरेशनय जालां ते बुलेट्स काडटा ती डॉक्टरला म्हळ्यार की आतां कसन करचें म्हूण सांगलो म्हळ्यार ते 1-2 ऑपरेशन आमी फ्री केलां आतां ताजें दुड्ड कोण दिवचें म्हूण सांगून तुमी डिसायड करा ती म्हळ्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्यान एडमिशन केलें वय तांणी एडमिशन करून तुका फोन केलें तांणी चमकलींची सर हांव खंय देखून दुड्ड हाडचें सांगून त्या मागोता आमकां हें चॅरिटी हॉस्पिटल न्हय आमी चार्ज करता ती तूं कसं आयल्यार आमी ऑपरेशन करतात म्हूण सांगून तिणें तें होर तिगेले ते तांगेले ते नोट्स पळय सर्जरी जावका म्हणून ते होर कोणाकी अडव दवरून तेगेलें घर अडव दवरून 36,000 रुपीज घेवन आयले तर घर कितलो व्हड म्हणून पळय 36,000 ताका अडव येलें कशी पूण म्हगेले पुत्तान मानल्यार कडेन तो तिरसितलो म्हणून सो तांणी आनी 2 ऑपरेशन करून ಸ್ವಲ್ಪ बुलेट्स काडले काडून तांणी कंटिन्यू केले ಸ್ವಲ್ಪ समय नंतर तांणी म्हणलें पळय ಸ್ವಲ್ಪ म्हळ्यार 1 की 2 दिवस नंतर तो रिकवर जाला 2 ऑपरेशनांत आतां 3-4 ऑपरेशन जावंक आतां कुडले न्ही जाल्यार ते पॅलेट्स आसा पळय ते लेड पॉयजनिंग जाता तेन्ना मातशें कश्ट आसा म्हूण म्हळां ती म्हणाले बिगेल पुरा घर सगळं अडव जावन जालें सर ते कसं नाही करीन त्या कसं म्हणून तूं पळय म्हूण सांग ती सीदा मडिकेरी गेली मडिकेरी वचून ते DF ऑफिसान वचून म्हळ्यार की म्हगेल्या पुताक तुमी हॉस्पिटलाक घालून आयल्याची कशें आसता न्ही आतां ताका कसले ट्रिटमेंटाक तुमी वेवस्था करनाशिल्ले म्हूण सांगलो वेवस्था करच्याक आमगेल्या कसलें तशें हें ना तें ताणें ताका नेग्लिजन्सान जालेलें तें कशें की बरें म्हणलें ती म्हळ्यार कसं नेग्लिजन्स आसल्यार ताणें आतां मन चुका न्हय कसलें पूण कराची म्हूण सांगलो पुल्ले न्ही तो कसो की बरयता बसला 10 मिनटां 15 मिनटां अर्द घंटा भायर राखली ताण उलयता आसा येतकी म्हणून कडेरी ती म्हणलें हांव कसं करचें आसता म्हूण सांगून तोच उठान घेवन चमकलो जीप घेतला आनी चमकलो ती राखून ते सांजवेळ ते राखून घेवन तो वापस येयनी ऑफिसाक ती सीता मंगळूर आयली मंगळूर येवन न्हू पण म्हाका कसं नाही करूं जायना म्हणटना तांणी कसं केलें म्हळ्यार हेर दीस सकाळीची ताका एक एम्बुलन्सार घालो एम्बुलन्सार घालून तेगेलें घर ब्रह्मावर चिरकाडी म्हणून आसा थंय तेगेलें घर ते घरा सोडून घेवन चमकल्याचें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे नाही फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हॉस्पिटलाचे आमी दिवची ट्रिटमेंट जाला आनी मुखार तुमी कसं म्हूण पळयाची म्हूण सांगून हांवें घालून घेवन चमकल्याची ती बोंबली हांव कसं करचें म्हूण सांगलो ताचे कितें एम्बुलन्स लास्ट वता म्हणाल खंय तुमकां कसलेच प्रॉब्लेम जाल्यार अशें जाल्यार ते डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभाग म्हूण आसा तागेले तुमी चमकल्यार तो कसले म्हूण करता एक अरेंजमेंट तो खंडीत करता तुमी वचाची म्हूण तो म्हगेले
टेलिफोन नंबर परत दिवन गेले खंय. 3 टेलिफोन नंबरान फोन करून म्हाका उलोवचें आसा म्हूण सांगेन ती आमगेले आयल्या आनी पुरो सांगलें हें. तेच कितें हांव म्हणलें जाय तर पळया कसं म्हणून आतां खंय आसता आमगेले घर कडेन न्ही आसा आमगेले कडेन आतां म्हाका पळोवंक ना म्हूण सांगून ती कारार घालून थंय गेलो. आमी फस्ट टायम ते गेले तेन्ना ह्या नमुने पोजिशनार बसता तागेले तोंडान तूं हें तें परस पळय पेन म्हळ्यार ताका समज सोय समेन ना जाल्यार ताका पेन आसुंये म्हणून म्हगेलें ताका रेस्पॉन्ड कर तितली शक्ती ना. शक्ती ना ताका मागीर पळयल्यार हें इतले हेच मुवमेंट 2 मुवमेंट मात जाता हे सरुत्तरी दोवचें मागीर एक सायड करून दोवचें आनी कसलें ना. समज एग्जामिनेशन करून घेवन पळयल्यार हाका म्हापशेच्यान गुंड मारला ते पॅलेट्स म्हापशेच्यान गुंड मारला आनी ताका तातूंत कसलेंय तागेलें घेना. मागीर ताका हांव निमगेलें ताका कसन जाल्लें हें म्हूण निमगेलें तेन्ना तो म्हणलो ते डीप इन द फॉरेस्ट हें प्रॉब्लेम जाल्लें त्या फॉरेस्टान तूं चमकून वता आशिल्लो चमकून वता आशिल्लो तेन्ना म्हापशेच्यान कोणके पॅलेट्स मारले शब्द आयलो तांचे खंय चड म्हाका कसलें कळना. हांव कोच अनकॉन्शियस जालो. म्हाका 2 की 3 दिवस नंतर कळलेलें पूण तो ताणें पुरो तागेलें एक्सप्लेन केलें. ताका म्हणलें आतां तुगेले डिपार्टमेंटान तूं हाका असं जाल्यार कसं न्हू करता वता न्ही म्हूण सांगून निमगेल्यार ताका कसलेंय वतना कित्याक म्हळ्यार तो फ्रेश जॉयन जाल्लो ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ जाला डिपार्टमेंटाचें सिस्टम कसं हें ताका कांय वतना. हांव म्हणलें कसलेंय आसो एक खंयच्या डिपार्टमेंटान तूं खंयच्याय एम्प्लॉयीक तोंदर जालें म्हूण जाल्यार फस्ट तागेलें ट्रिटमेंट इज इम्पॉर्टंट. ते जनरल रूल तूं ताजे अशी कसलें मात तूं करनाका. तूं कसन जाल्लें म्हूण सांगून रिकलेक्ट करचें पडलें आनी तूं सादारण बरोवन दीत जाल्यार बरोवन दी म्हूण म्हणलें. फॉरेस्टाचे खंयचे फॉरेस्टात तो काम करनाशिल्लो म्हणून एक स्लायड आसा आमगे लागीं. येस या हें पळय हें मडकेरी वयर देखून पळयता तुमी दिसता ते नापोकलू की कसंय म्हणटा ताका त्या फॉरेस्ट पळय ते अशी तांचे रोड अशी वतना हांगा ताका शूट केलो न्ही ह्या रोडान तूं ताका तो पळोवन आशिल्लो. हे स्पॉट आसा पळय त्या स्पॉटान तो पळोवन आशिल्लो तेन्ना तांणी इन्फॉर्म केलेलें ते देखून काडलें ते आमी त्या स्पॉटार परत वचून येयला हांव ते कशें आसा म्हूण पळया म्हूण सांगून गेलो. तांगेले केलो ते नर्सरी हें तें परत आशिल्लें अशें पळोवन तांगेले एक क्रम असो मागीर ताका निमगेलें आनी तें वचून ताका पळयलें तेन्ना तें हाडलेलें ताणें फोटोग्राफ पुरो एक स्टुडियोच्यान म्हण म्हाका आमगेले ते स्टुडियो आमी हांव चमकलेची तांकां तो पडलालो म्हूण सांगून न्हू ताका हॉर्न घेवन परत ताणें आयिल्ली वय तें परत प्रूव जालें कित्याक म्हणटा तें जाल्लें म्हूण सांगून थंयचे ते लागीले म्हणून प्रूव जालें फॉरेस्टान तूं कामार आसता. म्हाका इंट्रस्ट कसो म्हूण जाल्यार ऑन ड्युटी आशिल्ली की तो ताणें कोणाकय वचून कसं ड्युटी केला की म्हूण सांगून सी दॅट वॉज अवर इश्यू व्हेरी इम्पॉर्टंट. So once I got it, the information, and I saw myself, yes, it's a problem. Atta forest department alagi ladai maan gen baslari. चर्च करून घेनो हें त्या प्रकारे वा मारता त्याचे करून ते सुरवेक हाक रक्षण करचें सुरवेच काम म्हूण सांगता जीव वांचोचे हांव एक लेख बरयलें तागेले कसलेय चूक ना अशी ते तांणी हें केलां ना ते लेखन हांव ना तांतू आमी हें पळया ते हांव एक्सप्लेन करता पुरा कशें कशें जालें म्हूण ताणें सांगिल्लें तागेल्या आम्मान सांगिल्लें तें पुरो घालें. आतां पक्कन एकलो चोर म्हूण लेख्या मर्डरर म्हूण लेख्या ताका पुलिसांच्यान चेस करून वचून घेवन शूट करता ते शूट करून जाल्यार सुरवेक ताका हॉस्पिटलां येवन घेवन ट्रिटमेंट करून घेवन मागीर तागेली एन्क्वायरी दॅट इज अ जनरल रूल. हांगेले एम्प्लॉय जावन न्हू हांनी ताका हाण घेवन ते सोड घेवन चमकला म्हळ्यार तें होड शू जाली म्हणून स्ट्रेट वे हांव
फॉरेस्ट DFO ऑफिसाक गेलो मडकेरीन तो नाशिलो. हांव एक संदी कडेन एक प्रोटेस्ट लेटर बरयलें की ते तुमी केलेली चुकी. ताका ते हॉस्पिटलांत आसा, त्या हॉस्पिटलांत तूं ताका येदोळ ते 4 ऑपरेशन जालां, 2 ऑपरेशनां ताणें फ्री केलें, 2 ऑपरेशनां दूड दिले. आतां ताणें मुखारचें कसं म्हूण सांग तुमी कसले करका. मिगेल टेलिफोन नंबर हांवें ते परत दिवन आयला हांव. तांगेले कसले रेस्पॉन्स ना. हांव लेकलें आनी परत तांकां राखल्यार हे प्रॉब्लेम जाता जाल्यार हांव जस्ट ताका हॉस्पिटला व्हरून न्हू कसं जालें ना पळया म्हूण सांगून ताका निवन गेलें. तेन्ना हॉस्पिटलांत चमकल कुठले तागेले एक्सरे काडले. एक्सरे काडून पळयतना आमकां शॉक कसो म्हळ्यार तातूंत ह्या नमुने पेर्स आसा. पडलेल्यार वयन जेत मू वय तागेले किडनी लागीं 3 की 4 आसा. आनी तागेले हिप बोन कंप्लिटली डिस्ट्रॉय जाला. तागेले रायट हिप. हे पुराय करतना आमगेले डॉक्टर श्रीपती आनी तो डॉक्टर शरत म्हणून आतां तांणी पुरात हांव म्हळें एटलिस्ट ताका वाचूंक जाल्यार ताका कितले जावं पूण सांग म्हूण सांगून. हें पळय दीस इज समवेअर इन 98, 99. तांणी म्हळें त्या टायमार तांकां कांय 4 lakhs रुपीज जाता ताजे काही उण कसलें जायना हें म्हूण सांगून. म्हळ्यार पळया 4 lakhs रुपीज जाल्यार कसलें करूं पूण आमगेले 4 lakhs रुपीज त्याच काय इमॅजीन करचें जायना कसन म्हूण कळ्ळी. जाल्यार ताका भिकार करच्याक म्हाका तयार ना. हांव कशें म्हणून सांगलें एक आर्टिकल बरयलें तागेले कसलें चूक नाशी तांकां हें जालां. त्या निमित्त हे विगल रिडर्स आसा न्हय तांणी ताका एक लोन दिल्यार तो डेफिनेटली तो गूण जालो मागीर ताका पळोवका ताका वन्स अशी हें केस फायट करचें जायना. कित्याक म्हणटा ताणें मेल्लें म्हूण जाल्यार गव्हर्मेंटाचो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो तागेले वयर घालता शिवाय तांणी कसलेंय करनाची. तांगे ते ट्रिक कशें करता सांगून तेन्ना ताका वांचूंक जालां तुमी पुरा इफ यू ऑल एग्री वीथ मी तुमी पुरा हांव सांगचें वय म्हणून नमूद जाल्यार तुमी ताका लोन्स दिवका डोनेशन न्ही अशें बरयलें. दान हाडला दान न्ही तें डोनेशन न्ही तुमी कॉन्ट्रिब्युशन करा अशें पूण सांगून बरयलें. यू वील बी शॉक्ड विदीन 72 hours 72 hours 4.5 लाख रुपये 5 लाख रुपये आयले मग 10,000 15,000 3,000 त्या घालार ते जीव येयन ते कोर येयन इमिडिएटली ताका हॉस्पिटलाक आमी कस्तुरबा हॉस्पिटलांतूं सर्जरी केले. मणिपाल बार सर्जरी केली. बार सर्जरी करून येयन हाक एक वांतयलो. वांचयलो कुठले आनी तो मरना म्हूण सांगून खंडीत जालें. तेन्ना जाल्यार आमकां जनाक सांगच्याक आमकां इनफ आमकां आमी तांगेले ऑपोजीट पार्टीला उलोवन घेवन आनी कसलें आमी उलोवं तशें ना. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्यान सांगता ते जोडटे म्हूण सांगून आतां आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक टॅकल करचें वेवस्था केली. तांचे खातीर फस्टाक हांण मर अशी पळयलें आतां ताका वांचयलो. दॅट वॉज अवर फर्स्ट गोल टू सेव हिम. एक मिनीट ताका तें सेव केलें न्हय आत्तां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाले आमी लेटर रायटींग सुरू केलें. तुमी ह्या केसांत तुमगेले अभिप्राय कसले म्हूण सांगून तांगे ते जोडटे तांकां कंडापट आमगेले वयर खूब येयला. कित्याक म्हळ्यार हांव सुरवेक एक आर्टिकल बरोवन न्हू हागे खंयचीय चूक नाशी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्यान अशें केलां आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक टॅकल करचें वचनाची. कित्याक म्हळ्यार हाका वांचोच इम्पॉर्टंट. हाका वांचयल्यार हाड मेल्ल्यार हांव एक्सप्लेनेशन दिवचें कोणूय ना. आनी कोणाला कितें न्याय म्हणूय जाता न्ही एक्सप्लेनेशन दिवचें कोण ना. न्याय म्हळ्यार तागेले घराच्या मेळका म्हूण अशें केलें न्हय. आत्तां हांवें वांचलें म्हूण सांगलें म्हणल्यार तांगेले प्रॉब्लेम सुरू जालें. हो पुरो सांगता कसं कसं जाल्लें तें म्हणून सांगता म्हूण सांगलें. आमी सांगलें कांय प्रॉब्लेम ना हें पुरो आमी रेकॉर्ड करता अशी. आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आमी DFOक एक्सप्लेनेशनां बरयलां तागेलें एक्सप्लेनेशन ना. तागेले वयरी डॉक्टर शांताराम मणप्पा म्हणून एकलो आशिल्लो तो प्रिंसिपल चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ताकाय बरयलां तागेले निमित्त ना.
आनी तांकां खाली एक वार टायम दिताचे तांगेले जाय न्ही म्हूण जाल्यार आमी केलेलें इन्वेस्टिगेशन आमी भायर घालपाचें. आमी केलें इन्वेस्टिगेशन आमी भायर घाल मागीर देर इज नो वे लुकींग बॅक अशें म्हूण दिल सोडलें. तेन्ना तांकां कसन करचें म्हूण कळ्ळें. ते शिकून पडले म्हूण कळ्ळें. आतां तांकां भायर वचचें कशी म्हूण तांकां कळ्ळें. आतां इतली हे स्टेज जारी आतां आमी राबोवं येतकी म्हूण दिसता म्हाका. कित्याक म्हळ्यार आनी समय अवकाश आनी व्हरलें पळय ते स्टेज बाय स्टेज वतना एक नमुनेचें एक थ्रिल जावचें साथ दिसता. आमी राबोवया. वय वय आतां आमी म्हळ्यार ह्या घडयेन आमी राबयल्यार जातल्यार आमी आमगेले ते ट्रम्प कार्ड कसो कितें भायर सोडको पडटा ते आमी नेक्स्ट एपिसोडा सोडल्यार लायक म्हूण तुमी सांगचे. वय म्हळ्यार आमचो कसो उद्देश कसो म्हळ्यार एक असो अन्याय जावंक ना तेन्ना आमगेलें तसं ऑर्गनायजेशन सुरवेक ऑपोजीट पार्टी वचून निमून लढाई करची न्ही और तांगेले आर्ग्युमेंट करची न्ही. सुरवेक ताका वांचोवचें अँड मेक हिम फिट टू फायट हिज ओन केस. आमी फाटीं जावन मात्र फाटबेला ताका एकदम सफिशियंट आयले म्हण जाल्यार कितें म्हळ्यार कोर्टांत ताणें येवन सांगता पळय पुरा. वय वय आतां तागेले बार ऑपरेशनान तूं तागेले एक पांय समेत सांज जालो 1.5 इंच सांज जालो. हिप जॉयन कंप्लिटली ताणें रिप्लेस केलें. ऑर्थोपेडीक सर्जनान कंप्लीट रिप्लेस करपा जालें सर म्हणलो तेवूय रिप्लेस केलां. जाल्यार वंत म्हूण आमकां खंडीत केलें. आनी तसो नमनेचे एक दुर्बळ लोकांक तूं ताका सम पोट्टा खावचें नासलें आनीक तो तागेले आंगा त्राण उणी जावन अशा पुरो म्हणलें तेच इतली जातना ताका एक ऑर्डर येयलें यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्वीस. ओ त्या डिसमिस सर्वीस म्हूण जालें कुडलें आमकां आन्सर कर न्ही जाल्यार ताका आयलें यू आर हियर बाय डिसमिस्ड फ्रॉम द सस्पेंडेड and after the enquiry you have been dismissed म्हणून एन्क्वायरी आगे इन दिस एब्सेंस ऑल्सो ताणें एन्क्वायरी करून जाला आनी डिसमिस ऑर्डर पटेल हागे लायक नाशीची आनी हाका हो चमकेलो ना ते तांणी वयलेलो एविडन्स ಒಟ್ಟು करून तें केलां म्हणून केलो. ओके दॅट इज द केस. नाव द सेकंड पार्ट इज टू गिव हिम जस्टीस. फर्स्ट पार्ट वॉज टू गिव हिम लायफ. नाव द जस्टीस. दॅट वीज सेकंड एपिसोड पळया. ओके इतले वेळो मनोहर फॉरेस्टर हागेल केसाच्या विशयारी माहिती दिले डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांकां धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर मॉम. नमस्कार. आनी ह्याचे केसाचे मुखावेल भाग आमी आमगेले मुखावेले उपाख्यानांत पळोवया म्हूण सांगून आमगेले सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता.